वांटो घेवंक आनी हांगा तुमच्या मुखार उबी रावंक. 50 टुर्नामेंट्स जाले आमच्या मजबूत खेळगड्या सांगाता. हो टुर्नामेंट जावन आसा एक वाखाणलेलो खेळ ह्या गांवांत. फुटबॉल मजबूत फुडें व्हरूंक आनी समाजाची कुशळकाय वाडोवंक चांदोर सीमेंट असोसिएशनाक तांच्या ह्या वावराक शाबासकी. आयज आमी हांगा एकठांय जाल्या उगडास येता म्हाका ज्या परी खेळ आमकां मजबूत करता, एकठांय दवरता आनी आमचें जिवीत बदलता. फुटबॉल हो एक खेरीत खेळ एकवटाचो जो आमचें वातावरण शिमो घट करता आनी आमच्या मदें भलायकेचें आनी भावपणाचें बी रोयता. हांव काळजांतान परबी दिता चांदोर सीमेंट असोसिएशनाक ह्या 50व्या रोलिंग ट्रॉफी टुर्नामेंट जो तुमी उमेदीन वर्सा वरस तोकोस आनी त्रास घेवन घडोवन हाडटा गांवच्या लोकांच्या मोगान. ह्या तुमच्या टुर्नामेंट वरवीं मजबूत जाता गांवच्या लोकांच्या मोग आनी एकवट जे वाट पळयत रावतात हो टुर्नामेंट सुरू जावपाचो. ह्या परी लोक एकठांय येता, एकामेकाक मेळटात आनी कुशळकायेन हो वेळ सारतात. तुमचो हो मोलादीक वावर जावन आसा एक उदारपण ह्या टुर्नामेंट बरो आवेस मेळोवंक जो जाला आमचे लोकांचे मोगाचो आनी उमेदीचो खेळ. हांव आमच्या उर्बेवंत खेळगड्यांक शाबासकी दिता तुमच्या उमेदीक. ही तुमची उमेद, एकवट आनी खेळगडपण सदांच आसूं आनी दुसऱ्यांकूय एक देख जावं. तुमी मनान दवरचें की फकत गोल मारून जिखप न्हय पूण बरी इश्टागत एकामेकाचो हुस्को आनी मोग गरजेचो. तुमकां सगल्यांक दिनवास आमच्या ऑर्गनायझर्स आदार दितेल्यांक आनी तुमकां सगल्यांक जे कोण हो टुर्नामेंट फुडें व्हरूंक वावुरतात. शेवटाक तुमकां सगल्यांक बरें आवेस आनी बरी उर्बा मागता आनी हो टुर्नामेंट सदांकाल फुडें व्हरूंक वावुरतेल्या म्हूण समजता. मागता ह्या खेळा वरवीं सदांकाल लोकां मदें एकवट, मोग, हुस्को आनी भावपण शिपडावंक. देव बरें करूं. आनीक आयज जेन्ना हो 50वो सिमेन्स फुटबॉल टुर्नामेंट सुरू जाला तेन्ना सिस्टरीचीं उतरां म्हजीं करून सगळ्यांक हो टुर्नामेंट घडोवन हाडटल्यांक बरें आवडटा. आनीक सगळे जे पंगड हांगासर खेळूंक येतले तांकांय सगळ्यांक बरो येस मागता आनीक बरे टिमींक जोयत फावो जावचें म्हूण म्हजें मागणी. देव बरें करूं. आमचे स्वर्गीन मायेची कुळयाक मेसोय स्वर्गा वेलेली फेस्ताची आनी हॅपी इंडिपेंडन्स डे. On the days, Reverend Father Jain, Father Afzal, Sister Zinia, and rest of the dignitaries on the days. पहिले स्वातेर चांदोर क्लबाक हांव उपकारी कित्याक आज तुमी म्हाका हांगासर एक मनाचो सोयरो म्हूण हाडलो. हे टुर्नामेंटाक आमी खेळोन आयज गोवाक आनी इंडियाक देगून खेळोंक पावले. इंटरविलेज टुर्नामेंट्स इज द मेन रिजन what Goan football was as it is not there today. आनी पहिले दुसरे स्वातेर हांव चांदोर सीमेंट असोसिएशनाक वाखाणटा कित्याक तुमी 49 years, it's not a joke, it's become a legacy now of the Chandor Cement football tournament. It's a legacy where so many players, कितले प्लेयर हांगा एडोंक गेले आनी गोवाक इंडियेक देखून खेळ्ळे. सो म्हजी परबी चांदोर सीमेंट असोसिएशन फॉर यू ऑल एंड द प्रेसिडेंट डॉक्टर संदीप फॉर सपोर्टिंग चांदोर क्लब. हांगासर आहा तितल्यांकूय टिमीक म्हजी एक विनंती. हांव आतां फर्स्ट हाफ जालो आनी हांव म्हज्या फोनाचेर स्टार्ट स्टॉप
time dottalo. And why do I keep this? In the top level football, let's take for example a World Cup, a player touches only 1 minute 45 seconds in a 90-minute game plus the added time. In a 90-minute game at top level. आणि आज आम्ही पळयला आमची मॅच कॉमेस जाला कितली लेट. So I was watching 30 minutes the boys played, only 19 minutes the ball was in play. So if we want to develop our Goan football, I would request Mata, Sogle Timi, and Choda Timi and Aha. Organizer, they are trying to do their best. Just to come in time, at least 35 minutes of each half, if you play, then at least each player will touch at least a minute in the game. And then only we can develop our Goan football. Ami sogle uloita yach. Goan football is not the same. How it will be the same if we are playing for less time and the ball in play is not that much where we expect. So, ani ek pauti muji porbi Chandor club ani samjota or tournament success ani जशे पण जॉयान सांगला they want to do 100. I also wish that you all continue doing it and let this be a legacy in Goa, like what the Durand Cup is happening. Let this Chandor club in association with Siemens Association complete 100 years of football and give entertainment for the village and for the teams who are participating. Thank you very much. पूरा एडसन पूरा पूरे एडसन पूरे